जो मेरेन आपूण राजकारणांत आसा तो मेरेन वाळपय मतदारसंघांतल्यानूच वेंचणूक लढयतलो. दुसऱ्या मतदारसंघान वचपाचो आपलो कसलोच विचार ना. जायत्या लोकांनी सोशल मिडियाचेर बेश्टे कितेंय उलयलें म्हण आपल्याचेर कसलेच परिणाम जायना. आपल्याक सत्तरीच्या जनतेचो सदांच तेंको आसा अशें गुळेली हांगा जाल्ल्या एका कार्यावळीक भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेन सांगलें. भाजप सरकारान आपल्याक बरें पद दिलां ताचो उपेग आपूण आपल्या लोकां खातीर करतलो. सोशल मिडियाच्या माध्यमांतल्यान भाशण दिलें म्हण गांवांतल्या भुरग्यांची उदरगत जायना अशेंय ताचें म्हणणें. कितें आसता एक सांगूंक सोदता बुळेलीच्या प्रत्येक नागरिकाक की हांवें वाळपय मतदारसंघ आयज पर्यंत सोडूंक ना आनी हांव जो पर्यंत आसा राजकारणांत हांव वाळपय मतदारसंघांतूच हांव इलेक्शनाक हांव लढयतलो आनी दुसरो मतदारसंघ धरपाचो म्हाजो कसलोच विचार ना. जायते लोक येवन वचून दी, जायते लोकांक सोशल मिडियाचेर बेश्टे जायत्यो गोश्टी उलयल्यात म्हणजे म्हाजे मनाचेर कसलेच परिणाम जायना. हांव आसा जो पर्यंत हांव आसा प्रत्येक गांवांत भोंवतलो आनी म्हाका हाडोवपी म्हाका पळोवंक जाय कोण हाडयतलो आनी कोण येतलो. सत्तरी जिल्ल्यांत हांगा म्हाका सांबाळपाक लक्षान एक तुमी घेवंक जाय की खंयचोय गांव आसूं दी त्या भुरग्यांक गांवांत भुरगे आसता त्या गांवांत भुरग्यांची प्रगती जावंक जाय, विकास करूंक जाय. बेश्टे सोशल मिडियाच्या माध्यमांतल्यान भाशण दिलें म्हणून कोणाचे विकास जायना. विकास जावंक जाय जाल्यार सरकारच्या माध्यमांतल्यान त्या भुरग्यांक आमकां रोजगार दिवंक जाय. नाल्यार कितें करतले सगळे लोक